गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांक परत ओतो आयला। गुन्यांवकारी कर्तुबा खातीर फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत गँग वॉराची घडणूक घडली। तातूंत एकलो जखमी जालो अशी खबर पातळी, पूण पुलीस म्हणटा हे गँग वॉर न्हय। फाटले कितलेशेच दीस जाले गुन्यांवकारी खबरो गोंयांत बऱ्योच गाजताल्यो। तातूंत चड भर घालतात त्यो कळंगूट मतदारसंघांतल्यो समाज विरोधी घडामोडी। पुलिसांच्या कोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मंगळारा सांजे कळंगूटच्या मुखेल रस्त्यार भर लोकांचे गर्देत हे केस्तांव जालें। केस्तांवांचें रुपांतर कोयते सुऱ्यान मारपाच्या गँग वॉरांत जालें। पूण हें गँग वॉर न्हू, गुन्यांवकारी फाटभूंय आसलेले पर्राचे रहिवासी टार्झन पार्सेकार, समाज विदवट्टो गुन्यांवकार इब्राम बेपारी, तशेंच पोरणे गोंयचो एक हिस्ट्री शीटर आनी एकलो गुन्यांवकार मेळून 4 जाण कळंगुटे एकल्याक धमकावपाक गेल्ले। तांकां धमकायतना झगडी जाली आनी ह्या केस्तांवांत दोगां भितरल्या एकल्या गुन्यांवकाराच्या पांयाक कोयतो लागलो। खबर मेळटकच पुलीस घडणूक सुवातेर पावले आनी तांणी चौगांकय धरले। जखमी जाल्ल्यांचेर उपचार करून तांकां भितर उडयलेत। गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार।